दिव्यवाणी 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 मगाच्यानं ऐकलो इश्ट आणि आपल्या इश्टा लागी अशें म्हणालो इश्ट अनिल म्हणालो सुनीला लागी सुनीला पळय रे आज म्हज्या गर्लफ्रेंडाचो बर्थडे रे सुनीला म्हणालो अनिल म्हज्या गर्लफ्रेंडाचो बर्थडे आनी ताच्या बर्थडेक हांवें खालें दिजें रे ताका खालें दिजें रे म्हूण तक्षण सुनील म्हणालो अनिला कडेन आरे अनिला तुजें गर्लफ्रेंड कशें हा रे बारी सोबीत हा रे कितलें सोबीत रे तें मस्त सोबीत आनी हुशार रे स्मार्ट आसा रे म्हणालो तें सोबीत स्मार्ट आसा गी तर ताच्या बर्थडेक म्हजें फोन नंबर दी म्हणालो दुसऱ्यांक कांय दिनाका म्हजें फोन नंबर म्हजें फोन नंबर दी म्हणालो पळया गी तशें मागीर एका टिचरीन भुरग्यांक अशें मस्त विशय सांगताली सोशल स्टडीज समाजा पाठां करताली ती आनी आदली गजाल सांगताली आदल्यो गजाली पुरा ओल्ड हिस्ट्री तातूंत इजिप्शियन मामी म्हणटात थोड्या स्त्रियांक तें तांणी पुरा वखदां घालून एका पेटयेंत घालून दंडी पोंदा दवरलें माथ्यांनी दवरलीं ताका मामी म्हणटात कितल्या वर्सांची म्हणून देखून टिचरीन एका भुरग्यांक सवाल केलें तिणें सवाल केलें म्हळ्यार आदल्या मम्मींकी आतांच्या मम्मीकी कितें फरक रे व्यत्यास कितें वॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द ओल्ड मम्मीज ऑफ इजिप्ट इजिप्टाच्या मम्मीकी आतां आमच्या हांगाच्या मम्मीकी कितें व्यत्यास म्हणून म्हळ्यार त्या काळाची मम्मी त्यो स्त्रियो इजिप्टाच्यो तांकां दवरला म्हळ्यार ती बलिश्ट दैरादीक आनी ती भारी हार्ड वर्कींग कठीण काम करतली वतांत आनी प्रबळून भारी बरीं काम करतली स्ट्रॉंग ती देखून इतलीं वर्सां जाल्यार तांची कूड आनी पुरा स्ट्रॉंग डेलिकेट न्ही आनी एक कितें तांचो गूण म्हळ्यार त्या काळाची तांकां भुरगीं बाळान दारबस्त आसतली एका स्त्रियांक देखून ह्या टिचरीन विचारलें आदल्या मम्मीकी आतांच्या मम्मीकी कितें व्यत्यास पळया म्हणून तो भारी पोखरी एकलो सण्णू भारी पोखली सण्णू छट्टन उबो रावलो आनी म्हणालो त्या आदल्या मम्मीक आमकां आमी पळोवंक येताना व्हडलें तुमी पिक्चर दाखयलें तें पिक्चर अशें टिवीचेर पळयतना आमकां बेन दिसलें त्या आदल्या मम्मीक इजिप्टाच्या मम्मीक पळयतना आमकां बेन दिसलें आनी आतांच्या मम्मीक पळयतना आमच्या डॅडीक बेन दिसता आतांच्या मम्मीक पळयतना डॅडीक बेन दिसता आदल्या इजिप्टाच्या मम्मीक पळयतना आमकां बेन दिसतालें म्हणून ह्या भुरग्यांक सांगलो व्यत्यास पळया मगाच्या न्हू आमी आयल्या वर थोड्या तेंपा आदीं आमी एक गटार आमी एक रेतीर दिवंक आपयलें आमकां एक हळ्ळेंत आनी त्या हळ्ळेंत आमी रेतीर दिवंक गेल्ले आनी थंय रेतीर दिवंक आसतना त्या पिरगेजीची एका कुटुंबाच्यांनी आमकां ताच्या घरा आपोवन व्हेलें एक मागणें करूंक आनी तांच्या घरा गेल्ल्या वेळार तांणी आमकां एक विशेष गजाल तांणी आमकां सांगली विशेष गजाल सांगली आनी बरी ती भारी एक आपुरबायेची गजाल सांगली ती गजाल आमच्याच एक पाद्राबाची एक प्रायवंत याजकाची एक आपुजीन याजकाची ती गजाल ताची ती एक अपूर्व ताची एक गजाल ती एक विशेष खबर तिणें ताणें त्या आमच्यात कापुजीन पाद्राबाची सांगली तो एक पळय तो बरो देवोत याजक तो प्रायवंत मानतनाच्या ग्रेस्त कुटुंबांत हांव आयिल्लो ग्रेस्त मनीस आमच्या वड्डेक आयिल्लो दुबळी गायचो लोभ घालून पडदा बांदून हे भाग्यवंत जिणी जियेतालो तो देवाक मेसोवनची आनी हेरांकी मानवनची एक बरी जिणी तो जियेतालो तो खंयी एक पोराण्या गांवांत कोवेंताक रेतीर दिवंक म्हणून पयशिल्ल्या गांवांक गेल्लो थंय तांकां एक 5 दिसांची रेतीर दिवन तो फाटीं आयलो आनी सांजेचें बस धरलें ताच्या कोवेंता येवंक बस धरलें आनी बस धरून आयिल्ल्या वेळार तें बस मेन रोडाक खंयी ताणें पयस चलता तें धर्मस्थळ खंयी येता बस त्या ताच्या गांवांत खंय देवाचें देवलो थंय देवून ताणें राती 2:30 वरांचेर राती देवलो तो देवल्या तक्षण कनेक्टिंग बसीक
पेंटे येतावन तो ते कनेक्टींग बस ताणें पंत्यार धरलें 4 वरार ताका तें बस मेळ्ळें. तें बस धरलें ताणें खंय एक 3-4 वरां करून ताणें दक्षिण बस धरलें आनी तेजे घोव येतालो. बट ती 4 जावन इल्ले वेळ मुखार येताना ते बस येताना हें कनेक्टींग बस हळ्ळेक येताना तें एक कडेन पाड जालें. बट ती 4 वरार कोण्णा तें बस पाड जालें. 1 वराचे पयलीं खंय 3 वरार बसलो कोण्णा 4 वरां येताना तें बस पाड जालें. मध्यान तें पाड जालें. आनी पाड जाल्ल्या तक्षण हो पाद्र तो म्हणलो आनी वचना रिपेरी करूंकूच आनी पेंट येतावन सकाळीं येतात ते फिट्टर हें बस रिपेरी करचे फिट्टर्स आनी बरें राती आतां येवंक जायना ते मागीर उपरांत सांजे उजवाडल्या उपरांत येतात. जाय जाल्यार तुमी बसार बसयेत न्हीद येता म्हणलो. हो पाद्राप देंवलो आनी सोलूंक गेलो. थंय जावन इल्लेशे मुखार एका घरा आयलो आमच्या घरा आयलो हो म्हणालो. लागसर आसले आमच्या घरा तो आयलो. आमी त्या दळा 4 वरांचेर कठीण न्हिदेंत आसलीं हांव. गटस गांव आनी हिंव रातीं कठीण हिंव डिसेंबराचो म्हयनो. भारी हिंवाचो काळ. त्या वर्सा कठीण हिंव आसलें. देखून आमी बऱ्या न्हिदेंत आसलीं हांव. आनी आमकां एक ल्हानशें तोटांत हांव काम करतां मात आमकां 10 एकर तोट आहा एक. आमच्या त्या तोटांत आमी काम करतां. म्हजी बायल टिचर गव्हर्मेंट इस्कॉलांत शिकयता. हय आनी आमकां उठयल्यार आमची न्हीद पाड जाता. आमकां आमची राटवळां सांपल्या. पयल्या दिसा काम करून आमी थकल्या हांव. आमकां कठीण पुरासन जाल्या. आमकां न्हीद गरज. आमची न्हीद पाड जावन जाल्यार आमकां दोशी जातात. आमची न्हीद पाड जाल्यार आमकां दोशी जातात कोण ना. आमकां उपाद्र जातात कोण ना. आमकां लापडे जातात कोण ना. आमकां लापडे जातात कोण ना. आमकां दोशी जातात कोण ना. आमकां उपाद्र जातात कोण ना. आमकां लापडे जातात कोण ना. न्हिदेंत उठयल्यार म्हूण चिंतून आमकां उठयनासतना बेल करिनासतना आमच्या मुखल्या मेट्यार ह्यो गोणयो घाल्ली आमी मेटा व्हडली गोणी घाल्ली. त्या गोणयेर तो न्हिदलो. आनी एक गोणी आमी जलांताच्या वायराचेर आमी वस्तू सुकत घालच्या जाग्यार ती सुकत घाल्ली आनी एक गोणी. आनी ती गोणी काडून ताणें ताच्या पांयांचेर घाली. आनी आपलें बॅग माथार दवरून आमकां बेल करनासतना ताका वगत आमच्या घरा भितर रूम आसात म्हूण. आमचे तिका व्हड रूम. आमचीं दोगां भुरगीं आनी आमी आसा. मागीर रुमां आसात आमच्या घरा. आनी तशें पाद्राब आमकां दोशी जातात. आमकां लाबडे जातात. फाल्यां काम करूंक आमी कामाचीं मनशां. आमकां तोंदरे जातात म्हणून ताणें तें चिंतून आपलें बॅग माथ्या पोंदा दवरून त्याच थंय जलाच्या तितल्या पंथराच्या आमच्या वयल्या मेटाचेर तो न्हिदला. आपलो एक शालो पांगरून एक शालो ताचोतलो तो पांगरून न्हिदला. आनी पांयांचेर आनी एक गोणी घालून तो न्हिदला. गोणी पांगरून न्हिदला तो. डिसेंबर म्हयन्याचें कठीण हिंव सोंसून तो न्हिदला. बऱ्या न्हिदेंत सकाळीं म्हजी येजमान उठून सकाळीं 6 जावन काल वर 6:15 उठून बागेल काडटना त्या दळा आणकी काळोख कसो आसलो. त्या काळोखांत हाका पळयतना तें न्हिदलो तिणें पळयतना ती भियेली कोण ना म्हूण. तिका पाद्रा म्हूण कळोंकूच ना. तिणें व्हडल्यान बोब मारली भितर येवन. आमी उठोवन धांवल्या. आमी वचोन पळयतना खालें पळोवचें तो पाद्राप घट्ट न्हिदेंत आहा. ह्यो फादर म्हूण आमी उठयलें ताका. आनी एकेकी वचोन आमी भितर रूम रेडी केलें. आनी फातराबाक रुमांत आमी उणुदाक दिवन फातराब न्हिदयलो फातराबाक. फातराब भितरल्या कुडांत न्हिदलो. कित्याक फादर तुमी अशें केलें? फादर तुमी कित्याक अशें करता म्हणल्याक तुमकां दोशी जातात न्ही. तुमची न्हीद पाड जाता न्ही. तुमकां इतली राटवळ करून पुरासान जाल्या न्ही. तुमकां इतली राटवळ आसा न्ही. ह्या फादराबाचो इशारो पळया म्हणालो तो. खापुजीन फादराब कोण म्हूण आमकां कळ्ळें ते वळचे फादराब खंयच्या ते कल्या चिंतपाचे कले पवित्र फादराब कितें म्हूण. हेरांत थंय आसची तांची काळजी. हेरांत थंय आसची तांची सेन्सिटिविटी. हेरांत थंय आसचो तांचो हुस्को पळोवन ताचे नंतर ह्या जाकां विशीं ह्या जाकां थंय आमची भक्त वाडली आनी सडली. आमी ह्या जाकांक दिवचो मान गौरव आमी काळजांतावन अंतरिकतावन आमचे तावन वळटलो. ह्या जाकां थंय अभिमान ह्या जाकां थंय मोग आमचो सोडलो.
याजाकांची सकत आत्मीक सकत ती कितेंगी म्हणून आमकां समजली. आमी आमच्या कुटुंबाकडे सेज सांबारा फिरगजीन ती हें सगळ्यां आमी सांगलें. तांची याजकाते मान गौरव सोडलो. आमचोय बावार्थ वाडलो. आमचें मागणें बळादीक जालें. सोमी देव आमचे थंय आसा म्हणून आमकां बगलें. ह्या याजकांतय सोम्याचें बळ सोम्याचें आदारपण नासलें जाल्यार वो याजक कशें करूं जाते ना. तेन्ना आमच्या सांगात आशिल्ल्या आनी एका तरणाट्यान तो कन्नड उलोवचो. तो म्हणलो ಗುರುಗಳು ಈ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಆ ಗುರುಗಳು ಹೇಗೆ ಮಲಗಿದರು? तो पाद्राव ह्या युवांत कोसोताने सोसून येले. ಆ ಚಳಿ ಹೇಗೆ ಅವು ತಾಳಿದರು म्हणून ह्या युवांत तो कोसो भायर खाली एकलो शालो पांघरून तो न्हिदलो. ह्या युवाक आमी खांबडी पांघरताव खाली एक शालो तसो पातळ शालो पांघरून त्या युवान तो कोसो रावलो. तो घरचो याजमानी ताका जाप दिवन म्हणालो, त्या पाद्रावाच्या काळजांत देवाचो आनी हेरांचो मोगाची देवाच्या आनी हेरांच्या मोगाची ऊब वोंत बरोवन आशिल्ली. त्या निमती मात्र ताका हें येवं बायल्यान येवं ताका सोसूंक बायले येवं ताका सोसूंक कांय कश्ट जावना. बायल्या इवान ताका ग्रासूना. कित्याक म्हळ्यार ताच्या काळजा भितर देवाच्या मोगाचो आनी हेरांच्या मोगाची ऊब निशेतली, ऊब बरोवन उमटतली. नीज संतोष रियल जॉय आटापून आसा काळजांत आसा पळय त्या मोगाच्या उबेंत. काळजांत आसा पळय त्या मोगाच्या उबेंत. त्या मोगाची ऊब आमचो संतोष वाडयता, आमचो संतोष चडयता, आमचें समाधान वाडयता, आमची सेवा वाडयता, आमची स्वस्तिकाय सुख संतोष तें वाडयता चडयता. काळजांत तुज्या देवाची आनी हेरांची मोगाची ऊब बरोवन मोगाचो उजो तो बरोवन तो पेटाचे म्हणालो. तो खोली उतरांत याजमान्याची. आज आद्वेंताचो तिसरो आयतार आज आमी आचारान करता. आज आमी गुलाब कल्लाराची वात जळयता. आद्वेंताच्या 4 आयतारांनी 4 वाती जळयता. पयल्या आयतारा आमी पयली वात जळयली. ती पयली वात जळयली बरवशाची. कळ्ळें गी? निराशा काडची वात ती पयल्यांच्या आयतारा पेटयली बरवशाची. आमच्या काळजान खरी निराशा आसा. हें जायना तें जाय निराशा. ती निराशा म्हाका कांय नाकास संवसार नाका म्हणली निराशा आसा जाल्यार ती निराशा मारून उडोवची. ती वात बरवशाची वात पेटयली. कॅन्डल ऑफ होप बरवशाची वात आमी पळयली. ती खरें करता जिणेक आशा हाडटा, जिणेक डिझायर, जिणेक अर्थ दिता. सल्वासांव म्हळ्यार कितें गे म्हणलो सल्वासामाच्या अत्रेकचो सल्वासाम आशेचो तो उजवाड जळयता काळजांत पयली वात. दुसऱ्या आयतारा सेकंड कॅन्डल आमी पेटयलें. ती कॅन्डल ती धवी कॅन्डल बरी धवी आनी ती शांतीची कॅन्डल. शांतीची कॅन्डल. जेजू शांतीचो कुवार आमच्या जिणी बदलतना शांती उमळटा. आमी जर तर आद्वेंतांत आमची जिणी बदलेली आमची शांत समाधान आमच्या काळजांत भायर निशेता म्हणलें संकेताची. आनी आयच्या आयतार आमी जळयली कॅन्डल जावन आसा. खरी कॅन्डल ती आज जळयली आमी. कॅन्डल आज ती आपुरबायची कॅन्डल आमी जळयली. ती पिंक कॅन्डल संतोषाची कॅन्डल. गावदेते म्हळ्यार संतोष उमळचो. ती कॅन्डल आमी पेटयली. आशा आज संतोषाची कॅन्डल जळटना संतोष आमकां मेळटा. संतोषाची कॅन्डल म्हळ्यार पिडा शिडा कश्ट वळवळे सुख येयल्यार मात्र संतोष न्ही. म्हाका पिडाट्टे नासल्यार म्हाका सफरींग कश्ट वळवळे नासल्यार मात्र म्हजे थंय संतोष आसा म्हणलें न्हय. ताचो अर्थ न्हय.
तर संतोषाचे कॅन्डल म्हज्या काळजान संतोष उमळटा म्हळ्यार कश्टां वळवळ्यामध्ये देवाक भेटिल्ल्या वेळार, देव म्हजे सांगात आसा म्हणून बघिल्ल्या वेळार, देवाचो सांगात, देवाचो हात म्हज्या हातांत आसा, देवान ताच्या वेंग्यान म्हाका धरला, देव म्हज्या लागींच आसा म्हणटाना तें बघिल्ल्या वेळार म्हज्या काळजांत त्या पिडे शिडे मदें, कश्टा वळवळ्या मदें म्हज्या काळजांत संतोषाचो उमाळो उमळटा. देखून कश्ट नातले संतोष न्ही, तो संतोष काबार जाता देव कश्टा मदें, ह्या कश्टा मदल्यांनी देव म्हाका भेटता म्हणली म्हजो भरवोसो, म्हजी चिंताप ते म्हाका संतोष दिता पळय, देवाच्या आजारपण बगुल्लो संतोष, तो सस्ताक नीज संतोष, बाळसो संतोष दिता. नीज संतोष स्पिरिताक म्हजे जिणी नव्यान रिपीट करूंक हांव सोडटां पळय, अवकाश दिता पळय, पळय तेत्म्याक म्हजी जिणी बदल म्हणून बदलूंक दिता पळय, थांत येवचो संतोष गावदेते गावदेते, त्या गावदेते म्हळ्यार संतोष पावा. त्या दिसा पयल्या वचपांत पळया गी हाचो अर्थ आमकां वा संतोषाचो अर्थ कितें गी म्हणून आयचें पयलें वचप आमकां दिता. पयलें वचपांत इसाया परवाच्या ग्रंथांत सुखी भुमी संतोषान संतोष पावतेली, सुखी भुमी संतोष पावतेली, ती फुलां फळांनी भरतेली, फुलां फुलतेली, फळां भरतेली. वो संतोष इसाया वो संदेश दिता गुलामपणांत कश्ट केल्या लोकांक, पयशिल्ल्या गांवांत गुलाम जावन व्हरून गेल्या तांकां, त्या गांवांत तो म्हणटा त्या लोकांक, ताका कांगाल जाल्ल्या लोकांक तो सांगता मरुभुमी फुलतेली, सुखी सुवात फुलतेली, तांचे तें संतोष हाडूंक ही उतरां तो सांगता. देव सांगता इतल्यार तुमची जिणी काबार जावना, ती परत सुरू जाल्या, ती परत नव्यान सुरू जाल्या म्हणटा देव. दूख गूण करची, भितरली काळजांत आमच्या सबार दुख्यात ल्हानपणांत हांव त्यो दुखी गूण करची, संतोष दिवची, ही उतरां संतोष दिवची, दुखी गूण करची उतरां देव सांगता. मरुभुमींत मरुभुमींत परत फुलां फळां भरतेलीं. वस्सू संदेश देवान आपल्या रचनेक सांडून घालूंक ना म्हणलो अर्थ दिता. वो संदेश, वो अर्थ, उतरांचो अर्थ देवान आपल्या परजेक, आपल्या रचनेक, आपल्या हाताच्या रचनेक ह्यो बिलकूल सांडून घालूंक ना. तो तिका राखता, सांबाळटा, परत तिच्या काळजांत संतोष हाडटा, तिच्या तोंडार, परजेच्या तोंडार आसो हाडटा म्हूण जेजू सांगता. कुडे पळयतात, केप्पे आयकतात, थोंटे चलतात, हे सगळी दाखयता देव दूख बदलिता. दूख तशीच रावंक, दुखींत तूं मरोवंक सोडिना, दूख गूण करता, वासी करता, देव उत्तेजन दिता. आपल्या संवसारांत सिकनेस, पिडा एक पातकाची शिक्षा म्हणून लेखतले. आदल्या संवसारांत, पयलींच्या संवसारांत सिकनेस, पिडा शिडा एक पातकाची शिक्षा पिडा म्हणून ते लेखतले. आतां कुडे पळयतात, केप्पे आयकतात, थोंटे गूण जातात म्हणल्याचो अर्थ संकेत जावन आसा. आतां देव तो नितीदार, जज जावन शिक्षा पनिशमेंट न्हय, बागार देव तो सोडवणदाराचें मुखामळ दाखयता. सोडवणदार मुखार म्हणलें, तो जज जावन शिक्षा लायता न्ही, तो सोडवणदार जावन, दयाळ रक्षक जावन, मोगाळ तारोक जावन ताची दयाळाय मोवाळे आमकां दाखयता. केप्पे आयकतात, कुर्डे पळयतात, थोंटे उडकाणां घालतात पळया म्हळ्यार देव सोडवणदार आमकां कश्टांतल्यान सोडयता. तो साल्वातोर, तो आमकां बचाव करचो देव, कश्टांतल्यान बचाव करचो देव म्हूण सांगता. मोगाच्यानो एक राब्बाय आसलो, एक राब्बाय प्रायवंतो, पोलंडाच्या एका पाद्राबान म्हजो सांगाती रोमान शिकतना आंद्रेया म्हणलो एक पोलंडाचो म्हजो सांगाती पाद्राब आसलो.
तो म्हाका आद्वेंतांत एक काणी सांगली ताणें. म्हजे कडेन तो काणी विचारतलो. हांवें ताका 2-3 आद्वेंतांत कसल्यो काणयो सांगताय तूं लोकांक म्हणल्यार हांवें 2-3 काणयो सांगल्यो ताका. ताणें तूं एक म्हाका सांग म्हणल्यार ताणें एक काणी सांगली म्हाका. आनी आमी मिसांव गेल्ल्या कडेन आमकां दुसऱ्या फिरगेचेर वचूंक आसलें. तें काणी सांगूंक ताका जाय जाली. म्हाकाय ताणें काणी दिली. हांवें काणी सांगली. हांवें म्हजीय सांगली, ताचीय सांगली. ताणें सांगलें काय म्हणल्यार एका पोलंडांत एका गांवांत थंय एक राब्बाय आसुल्लो. आनी त्या गांवांत ल्हानसो गांव ताचें घर आहलें राब्बाय. जुदेवांचो गुरू तो राब्बाय आसुल्लो. तो एक राती ताका सोपान पडटा. एका दिरव्याची फेट ताका दिता. दिरवे बदल्यान ट्रेजर म्हणटा आमी. ट्रेजर दिरव्याची फेट ताका सपनांत दिसता. आनी तो सपनांत दिसल्या वेळार तो म्हणटा म्हजें घर हे लॉस एंजलीस म्हणलें कळ्ळें. लॉस्ट एंजल्स म्हळ्यार लॉस्ट एंजल भायर पडलो देवदूत म्हणलें ताच्या त्या मार्गाचें नांव. आनी त्या मार्गाच्या नांवांत तें लास्ट घर पंथाचें निमाणें घर उजव्या सायडीक हाचें. त्या मार्गार लास्ट ताच्या मागीर घरांत हाचेंत लास्ट घर. त्या घरांत हो राब्बाय आसुल्लो. आनी थंय एका मुल्यांत उजो पेटचो. युवाक कुटीन येवं लांकडांचो कोलतांचो उजो. त्या उज्याचे उबेक वो थंय मांद्रिकान न्हिदोन आसता राब्बाय. आनी ताका राती सोपान पडटा. ओले पोलंड वार्सो म्हणल्या व्हडल्या गांवांत ही हळ्ळी आण्याची हळ्ळी. आनी त्या वार्सो म्हणल्या गांवांत एक व्हडलें ब्रिज आसा. आनी त्या ब्रिजा उतरोवन येताना आनी एक मुखार येताना हळ्ळेक येताना एक ल्हानशें सोबीत फातरांनी बांदिल्लें अशें सगळी चिऱ्या फातरांनी बांदिल्लें ब्रिजा. त्या ब्रिजाच्या मुखार गादा. त्या गाद्याच्या मुल्याक उजव्या मुल्याक ही दिरव्याची फेट ट्रेजर आसा. आनी तातूंत कठीण मोलादीक मोतयां आसात म्हणून. वो राब्बाय उठ्ठा रातीत आनी ट्रेन धरता. दोंवता थंय पावता. वार्सो म्हणल्यार व्हडलो आमचें मुंबय पेटा. मुंबय बेंगलोर आसल्या बरी थंय येता तो. वचोन त्या वयल्या ब्रिजार उतरोन मागीर हळ्ळेक येता. थंय ताका हाच्या फातरांनीच बांदिल्लें एक ब्रिज मेळटा. संको मेळटा. त्या संकेच्या मुखार एक ताणें सपनांत पळयल्या बरीत एक गादो आसा थंय. आनी तो गाद्यांत तो उस्तिता. तेता एक प्रायवंत म्हातारो पुलीस येता. वो हाणें पळोवन काय कुस्तिताय तूं हांगा खंयच्या गांवचो? हांव त्या हळ्ळ्यांतलो. त्या हळ्ळ्यांत खंय तुका? तें लॉस्ट एंजल म्हणल्या त्या वाटेंत म्हजें निमाणें घर म्हणटा. तूं लास्ट एंजल हांगा काय कोणटाय तूं? आनी हाका लिपोवन दवरलें जायना. हाचेर सांगाचें हांव राती सपनयलो परच्या राती. सपनांत म्हाका हांगा एक व्हडलें म्हाका आंडो म्हळ्यार वज्रां मोतयांची एक पेट दिसली. देखून ती पेट हांगा आसा म्हणून हांव उस्तीत येता म्हूण. तूं हांगा उस्तिताय गे राबाय? हांगा उस्ती नाका. कालच्या राती म्हाकाय सोपान पडलें. हांवें पुलिसान बरीं कामां केल्यांत. देखून कोणा म्हाका सोपान पडलें. हांव पातयो ना. पूण ओल्या पोलाण्या हळ्ळेंत लॉस्ट एंजल म्हणल्या त्या वाटेर त्या मार्गार लास्ट घरा उजव्या सायडाचें लास्ट घर आसा नळ्यांचें घर. आनी ताका तांबडो पेंट काडला. वो वांत लागीं तें ताचेंच घर. उरलें आनी परत धवो आनी परत हाच्या घरा भायर दारवटाक आनी परत तांबडो पेंट काडला. तांबडो पेंट काडल्याच्या घरा हांवें पळयलें तांबड्यांत घर तें. भितर एका कोणच्या उजो जळटा. त्या उज्याच्या पोंदा हांवें उज्याच्या पोंदा एक पेट पळयली. आनी त्या पेटयेंत भांगार आनी खोवलें पळयलें. आदलें भांगार तें मोतयां तांतू आसात म्हणलो. वो राब्बाय दवलो म्हज्यात घरा आसा कोण ना म्हूण. दवलो घालून घरा भितर गेलो. बागिलूक तें गेलें आनी उज्याडेर उजो पेटयता. थंय खोलतांनी प्रात उजो फालवयलो ताणें. आनी चिंचलो पुरो लोटून गेलो खोऱ्यांत व्हडलें पुरा. आनी तेंचे 4 तांणी इटे काडले. इटे काडटाना काल पळय पेट आसा थंय. हांगा कोणटाना मेळोना. ताच्या घरा कोणटाना मेळ्ळी. पेटूक ते करतना कोली मोतयां कोलें भांगार कोलीं वज्रां फरजळटात. मोगाच्यानो आमी भांगार सोदून खंय येता. आमच्या देवाक परजळच्या आमच्या भांगाराक, आमच्या आत्म्याच्या दिरव्याक, आमचें दिरवें सोदून खंय येता. जेजू म्हणटा तोच दिरवें तो आमच्या काळजांत आसा. आमी मात ताका काळजांत सोदिना. थंय हांगा सोदता. तें दिरवें आसा आमच्या काळजांत. ह्या आद्वेंताच्या काळार आमी आज संतोसाची कॅन्डल ती गुलाबाच्या कलराची कॅन्डल पेटयल्या वखदां आमी आज सोदीचे जेजूक
आमी आज सोदीचे जेजू आमच्या काळजांत आमच्या थंयच तो आमकां संतोश दिता, तो आमकां संतोशाचो उमाळ आमच्या काळजांत भरता. न्ही संतोश जाय जाल्यार जेजूक तुजे थंय सोदीचे तुवें आनी जेजू तुका तुज्या काळजांत मेळटा. मोगाच्या न्हू आयच्या वांजेलांत आर यू दी वन हू इज टू कम ऑर शूड वी लूक फॉर अनादर. माथेवाच्या वांजेल ह्या आयतारा 11 अध्याय 2 ते 3 श्लोक. पयले श्लोक. जुआंव बावतिस्त तो आपल्या शिसांक जेजू लागीं धाडटा हें सवाल विचारूंक. ताच्या शिसांक धाडटा तो, शिसानो म्हज्या मोगाच्या शिसानो वसा जेजू लागीं म्हणटा जुआंव बावतिस्त. आनी हें ताच्या लागीं विचारा येवंक आसचो मेसाया तुमचुगी आनी ह्या आमी दुसऱ्याक राखाजे म्हूण विचारूंक तो धाडटा. जुआंव बावतिस्तान पयलें सांगिल्लें आसा आपले पळया देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती म्हणून ह्यात जुआंव बावतिस्तान त्यात शिसांक आपल्या शिसांक जेजू येवचो पळोवन जेजू बोड दाखोवन म्हणलें. जुआंवच्या वांजेलांत 1 अध्याय 20 आनी 9 श्लोक 129. आज जुआंव परत त्या शिसांक धाडटा. जुआंवक कळीत नातलें गे ह्या ताका दुबाव आयलो गे. हें कशें समजोवचें आमी. पयलें ताणें म्हळां वस्तू सोमी वस्तू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा म्हणलें ताणें. आतां तो परत कितें 3 वर्सां उपरांत कोण ना तो जेजू लागीं धाडटा. पळया ताच्या वचून विचारा तो तूं येवंक असो संवसाराचो तारो गी सोडवंदार गी या दुसऱ्याक आमी दुसऱ्याची वाट पळयचे गी म्हणून. तो बंदिवानांत आसतना तो म्हणटा बंदी वचूंक जाता आसा ताका तो म्हणटा. आनी जुआंवक स्पश्ट कळीत आसलें तर जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती म्हूण ताका स्पश्ट कळीत आसल्यार आपल्या शिसांक तो ताच्या चरशींनी हीं सवालां दिवंक येवंक आशिल्लो मेसाया तूंच गी म्हूण कित्याक धाडटा म्हणलें एक. ह्या सवालाक कली खंय आमकां जाप मेळटा. पवित्र सभेचे सुरविल्ले सांत भक्त चर्च फादर्स ते कितें म्हणटात की पळया. ते म्हणटात ते सांत भक्त सुरविल्ल्या पवित्र सभेचे सुरविल्ले फादर कितें म्हणटात म्हळ्यार जुआंवक जेजू कोण म्हूण स्पश्ट कळीत आसलें. तो जेजू कोण म्हूण कळीत नासतना हांकां धाडिना ताच्या शिसांक धाडिना म्हणटात ते. जेजू कोण तो येवंक आसचो मेसाया वत्तो म्हणून ताणें ताच्या आवयच्या एलिझाबेथाच्या तिच्या कुसवांत आसतना उडी मारली. जेजू तूं सोडवंदार म्हण ताका स्पश्ट क्लियर स्पश्ट कळीत आसलें. ताणें कळीत ना म्हूण न्हय भागार आपल्या शिसांक तांचे पसत तांणी सोम्याचो पाटलाव करीजे म्हणल्या इराद्यान तांकां ताणींत सोदून काडिजे मेसाया जेजू तूं म्हणून ताणींत सोदून काडिजे. ताणींत जेजूक पळयजे तोच मेसाय म्हण तांणी बोगिजे. ह्या इराद्यान तो आपणें हेरोद राय आपणाक आतां जुयशी मारूंक सोदता म्हणून ताका स्पश्ट कळीत आसलें जुआंव कळीत आसलें. म्हाका जेलांत घालता बंदींत घालता आनी म्हजें शीस कापता हेरोदियस म्हजें शीस मागता आनी हांव मरता म्हण ताका कळीत आसलें. हांवें मरच्या पयलें तांणी जेजू कोण म्हणून सोदून काडिचे आनी जेजूचो तांणी पाटलाव करीचे. आपणाक हे एक रितीन आपल्या शिसांक जेजूक दाखोवंक ताका जाय आनी तांणी जेजूक वेंग मारूंक जाय आनी जेजूचो तांणी जेजू पाटलाव करन जेजूक तांणी पाटलाव करन जेजूचो पाटलाव करन जेजू सोमी म्हण तांणी स्विकार करीचे. ते कोण जुआंव आपल्या शिसांक उत्तेजन दिता जेजूचो पाटलाव करूंक तुमी वसा आनी सोदून काडा. तो शिसांक जेजू लागीं धाडच्याचो इरादो वो कसलोच दुबाव हांगा ना. जुआंवक स्पश्ट कळीत आसलें जेजू संवसाराचो तारोक म्हणून जेजू सोडवंदार मनशा कुळाचो म्हण ताका कळीत आसलें. शिसांक कितें ताच्या शिसांक कळोवन दी म्हणटल्यार शिसां मदें घुस्पट गोंदळ जाता तें सोदून काडून दी जेजू तांकां कळयतलो म्हणून तो शिसांक जेजू लागीं एक कुतुहाला एक विशेष कुतुहाला धरून तो जेजू लागीं धाडटा. जेजू कळीत जाता जुआंवन कित्याक धाडल्यात ताच्या शिसांच्या व्हडलो जोमो शिसांचो जुआंवच्या फाटल्यान जायतो व्हडलो जोमो आसलो शिसांचो
फाटलावदार आसले ते सगळे फाटलावदार सगळो जोमो आतां जेजू लागीं येता. जेजू कळटा आणी ताच्या शिसांक जुवावून कित्याक धाडल्यात की म्हणून जेजू कळटा. देखून जेजू कळटा तांणी हांव कोण म्हूण समजाचें आनी म्हजो फाटलाव करचे इराद्यान जुवावून म्हाजे सरशीन धाडल्यात म्हूण जेजू कळटा. देखून जेजू तांकां कितें जाय तेंच सांगता. आयच्या वंजेलांत जेजू आतां जुवांच्या शिसांक कितें जाय तेंच दिता. तांणी बावार्थाक येवंक जेजूक पातयेवंक कितें जाय तें तांकां जेजू क्रिस्त तांकां दिता. क्रिस्त जावन ताणें केल्लीं बरीं कामां क्रिस्तान करचीं कामां जेजून केल्लीं तीं दाखयता आनी तांचे इतल्याक ही इंटरप्रेट करता. हांचो अर्थ तुमीच सोदून काडा म्हणून जेजू तांकां सांगता. बावार्थाच्या नव्यापणाक तांणी परतोवंक, बावार्थाच्या नव्या सावन तांणी हाडूंक, बावार्थाचें नवें सावन तांणी तांच्या काळजांत जागरून दवरूंक जायतें ताच्या जापींत जेजूच्या जापींत हें सगळें आटापता. तांचो बावार्थ जेजू कोसोवंक जाय पुरतें सगळें जेजूच्या जापींत तें आटापता. जेजू दाखयता ताच्या जापींत ते कुर्डे पळयतात, कुर्डे पळयतात, तोंटे चलतात, कोडकार नितळ जातात, केप्पे परात आयकतात आनी दुबळ्यांक सुडकेची बरी खबर दिल्या. देखून जेजू सांगता ते आत्मीक मुखेली बदलले पळोवन तांची जिणी आत्मीक लिडर्स बदलितना, आत्मीक मुखेली बदलतना तांचो बावार्थ दंडळनाये. देखून दे शूड नॉट गेट ऑफेंडेड. तांणी तांचो बावार्थ दंडळनातल्यार ते बागी कोणाचो बावार्थ दंडळना पळय. लिडर्स बदलतना, लिडरशीप बदलतना कोणाचो बावार्थ दंडळना पळय ते बागी म्हणटा जेजू. ते शीस पळयतात, जेजू वाडटा, जेजू सडटा, जेजू लोकां मोगाळ जाता. पूण तांचो गुरू, तांचो मेस्त्री जुआंव बावतिस्त दिसान दीस ल्हान जाता, तो डिक्रीज जाता. Jesus was increasing while John the Baptist was decreasing. हें ते पळयतात. जाल्यार तांचो बावार्थ तांणी दंडळ्ळो जो म्हणून जेजू ताच्या जापींत सांगता. जायते फावटी आमचे थंय आत्मीक जिणेंत अशेंच भोगता. थोडी बदलावण येतना आमी दुबावार पडटा. दुबावाक आमच्या आत्मीक जिणेंत अवकाश दिनाये. कश्टांत हांव स्विकार करूंक थोडी बदलावण, आत्मीक बदलावण. पूण आमचे क्रिस्ती जिणेंत केदाळय नवसरणी आमच्या क्रिस्तांव जिणेचें लक्षण, बदलावण आनी क्रिस्तांव जिणी एबावट बदलावणा विशीं. ती क्रिश्चन लायफ इज ऑल अबावट change, about transformation, about newness of life. This is very good. हें बरें. ही बदलावण येवंक आमी दिजय सोडिजय. रुपांतर जायजय तर आमची जिणी रुपांतर जायजय. आमी बरे नवे संबंध बांदिचे, बरे संबंध बांदिचे, नवे संबंध घट करीचे. आमच्या जिणेंत मोग करूंक कुबो करचे तसल्यो नव्यो वाटो आमी सोदिचे. मोग करूंक नव्यो वाटो सोदिजय, नवे सांवाडीचे. सोम्यान दिल्लें नवें हर एक आमी स्विकार करीचे. आमी तें कम्फर्टेबल जायचें तें नवें पळोवन. नव्या संगतीक अवकाश जायनासतना पळय थोडे फावटी आमची जिणी जियोंक, नव्या अंतार व्हरूंक आमकां कश्ट जातात. देखून नवे संगती अवकाश दितना अवकाश जावन आसा. थोडे फावटी आमी जिणी जियोंक, बळादीक जिणी जियोंक, नव्या अंतार जियोंक सोम्यान ती बदलावें वेंग मारूंक, सोम्यान दिल्ली बदलावन आमीक वेंग मारूंक आमी सोदिजे. तें बागे जिणेक आनी संतोशाक वाट जावन आसा. आमेन. दिव्यवाणी